पुराय देशात कायद्याप्रमाण बेब्यांची शिकार आणि तस्करी करपाक बंदी आसा. तरी लेगीत कांय लोक ही कृत्या करतना सापडटात. शुक्रारा मध्यान राती केपें तालुक्यांतल्या किटला वाठारांतल्या रानांत बेब्यांच्या शिकारेक गेल्ल्या वेळी वाठारांतल्या एल्ड्रिक फर्नांडीस आणि जेम्स पेरेरा हांकां दक्षिण गोंय वन विभागाच्या पिसोणे रेंजीच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. शिकार केल्ल्या बेब्या सयत शिकारेक वापरिल्ले हेर सामानूय राना अधिकाऱ्यांनी जप्त केले. फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती पेट्रोलिंगार आशिल्ल्या पिसोळे रेंज फॉरेस्टाच्या टीमीक 2 संशयीत सापडले. हे दोन्ही संशयीत आराळी तळप किटल हांगा बेबे धरता आसतना तांकां सापडले. तांचे कडेन साहित्य मेळ्ळें, तातूंत भितर 2 तांचे कडेन हेडलॅम्प आशिल्ले आनी बेबे आशिल्ले आनी फॉरेस्टान हांकां दोगांयकय अटक केल्ली आसा. ही कारवाय नारायण वांयगणकर RFO, सुनील वेळीप RF आनी शैलेश देसाय FG ह्या टिमीन केल्ली आसा. आनी आतां तांकां हे दोनी जे संशयीत आसात तांकां सेक्शन 9 आनी सेक्शन 39 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ह्या कलमा खाला अटक केल्ली आसा. हाज्या मुखार तांकां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले आनी रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले. हे दोनी जे एक्यूज आसात हे वेळ्ळी गांवचे आसात आनी तांची नांवां आसा युल्ड्रिक फेर्नांडीस आनी जेम्स पेरेरा अशी माहिती आमकां रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नारायण वांयगणकर हांणी दिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर.